हायवे नंबर 66 कारवार टू काणकोण हो हायवे अशी टर्न आसा की हे इंडियेक येले व्हडले हायवेचे टर्न खंयच ना. एल टर्न कारवारच्यान आयले की लेफ्ट एल टर्न मारपाक जाय, पूण हो एक नावेलीचो ड्रायव्हर आपली गाडी घेवन I-10 कारवारच्यान मडगांव पायतालो आनी हो टर्न मारपाची सोडून हो स्ट्रेट गेलो आनी हांगा रस्त्यार सगळी सिग्नल बी आसात, लेफ्ट टर्न रायट टर्न, पूण ही सिग्नलां अटेंड कोण करना आनी ताका लागून ही रातची 2 सुमार गाडी हायवे समजून स्ट्रेट गेली. ही कार आसा ती लोकल रोडा आसा आनी हो पळय हायवे हे येदे व्हडले टर्न इंडियेक खंयच ना, फक्त गोंयान मातशें म्हणटा थंय आसा. हो तो लोकल रोड आनी ह्या लोकल रोडांतल्यान तो आयलो आनी वयल्यान हायवेचें काम चलता आनी हो स्ट्रेट येवन ह्या गालजीबाग नदीत पळय कसो सकयल देंवला. हो जवळ जवळ 1 किलोमीटर वयल्यान सकयल आयला आनीक म्हणटा आपल्या गाडयेचो ब्रेक फेल. हाजें नशीब बरें, ही गेल्या न्हंयत गाडी, पूण गांवचे लोक बरे आशिल्ल्यान ताका गांवच्या लोकांनी बेगोबेगीन येवन काडलो. ऑलरेडी पळय हायवेचें काम चालू आसा गालजीबाग तळपण, पूण तरी आसतना निश्काळजीपणान गाडी चलोवप. रातची 2 सुमार एक्सिडेंट जाला, एखाद्या हो न्हिदेनी उरत नाल्यार आनी कित्यानी उरत, पूण हो एक्सिडेंट जाला तो जबरदस्त. तरी आसतना हाजें नशीब बरें, गांवच्या लोकांनी येवन ताका साल्वार केला. ही गोंयची गाडी नावेलीची बेंगलोरच्यान हो गोंयां येतालो आनी तेन्ना हायवे वयल्यान एक रायट टर्न मारपाचें आसलें, ते रायट टर्न मारला, तो स्ट्रेट आयलो आनी आयलो जवळ जवळ 1 किलोमीटर सुमार आयलो आनी गालजीबाग नदीन गाडी सकयल उडयल्या. गाडी नंबर GA09D 1569 गाडयेचो नंबर आसा, पूण हे गाडी ड्रायव्हराच्या निश्काळजीपणान हें जाल्लें आसा. इतले पयस येतरी तो विचारल्यार सांगता आपल्या गाडयेचो ब्रेक फेल जालो म्हूण. इतले नदीन पडटरी जाता गाडयेचो ब्रेक फेल जावप हें अजाप. ताका चड करून म्हाका दिसता न्हीद येताली, पूण प्रत्येक ड्रायव्हरान जर न्हीद येत जाल्यार गाडी खंय तरी पार्क करून न्हिदपाची गरज उरता. आयज काल कितें जालां की 100 रुपयान गाडी चलयता, ताका मशीन लायल्यार चॅक केल्यार मेळटा, पूण न्हिदेन जाल्यार कसो धरतलो. तर प्रत्येक ड्रायव्हरान चिंतपाक जाय की आपणे गाडी न्हिदेन चलोवपाक जायना. आयज जर गाडी सकयल गेली जाल्यार हो मरपाक शकतालो. गांवचे लोक बरे आशिल्ल्यान ताका गांवच्या लोकांनी वयर काडलो आनी आयज ताका कांय दुखापत जालना, पूण गाडी अजून नदीन पडिल्ली आसा, ताका लागून मातसो प्रॉब्लम जाल्लो आसा.